ब्रेस्तारा भौशीक बांधकाम मंत्र्यान फोंडेच्या बायपास रस्त्याची पळोवणी केली। ह्या रस्त्या संदर्भात जनतेकडल्यान आयकपाक आयिल्ल्या कागाळीं खातीर मंत्री पावसकरान ह्या रस्त्याची पळोवणी केली। अर्डेक्स खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। ह्या रस्त्यार सदांच विशय येता त्याच्यासाहेब बाबा आणि बाकीचे सगळे जामच हांगा म्हणलें येवन म्हणजे सायडीर पळया म्हाका मातसो उशीर जालो म्हणजे तेन्ना हे जंक्शनाचे कितें करपाक ठरयलां आनी ह्या कितें जालें हाजो अंडरपास आसा आतां कशें कितें अशें उरतलें काय अंडरपास म्हणजे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ट्राफीक रुले ते ट्राफीक रेग्युलेशन ते आमी एक ट्राफीक गेट्स रेग्युलेशन ते दॅट वी हॅव टू इम्प्लिमेंट एक्चुअली ऑन सायड पेपराचेर आसा सो जेणे करून ट्राफीक जे कॉन्फिगरेशन आसतलें फॉर गायडींग ऑफ द ड्रायव्हर्स for guiding psychology of your driver. So for that, traffic aids and traffic signboards have been put in place with the help of our NGOs, our local representatives, because they are the best judges who help us in deciding actual signboards. मनादीत बांधकाम मंत्री हांचे अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर त्यांचे उपकारूय मानता की त्यांनी आज आम्ही हांगा आज ते आयले तांणी विजीट केली आणि सगळ्या आज नागरिकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो आणि ताचेर तोडगोय बी ताणें हांगा त्वरीत काडिल्लो आसा। आमी पयर मंगळार दीस गोवा फॉरवर्डाच्या आमच्या डेलिगेशनान बांधकाम मंत्र्याची भेट घेतली आणि तांकां ह्या समस्याची जाणीव करून दिली आणि तत्पर तांणी आज रोखडीच हांगा विजीट दवरली। आज खुबश्यो समस्या तांणी सोडयल्या। आज हांगा जे आमी उबे आसा सातेरी देवळा कडेन जंय अंडरपासाची अत्यंत गरज आसली 3-4 एक्सिडेंट जाल्या तातूंत 2 डेथ जाल्या सो तो आज अंडरपास करतले अशें म्हणून बांधकाम मंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी रोखडेच ते पूर्णय बी जातले अशी आमकां खात्री आसा। त्याच बरोबर आमिगोस जंक्शन हें आज एक सामकें एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लें आसा आनी हे एक्सिडेंट प्रोन झोन इम्प्रूव करप ताका रिडिजायन करप हें गरजेचें आसा आनी हांव मागता की हे जे बांधकाम खात्याचे अभियंते आसा तांणी हातूंत लक्ष घालून ते जंक्शन रिडिजायन करचें आनी ताका इम्प्रुवायज करचें कित्याक थंय 8 कडल्यान ट्रॅफिक येता आनी 8 कडल्यान ट्रॅफिक एके कडेन मर्ज जाता व्हेरी रिस्की झोन जाल्लें आसा। त्याच बरोबर आज आमी पळयता की आज रोखडेंच उक्तावण जातलें खंय ह्या रस्त्याचें पूण ताचे पयलीं ड्रेनेज सिस्टम हाका प्रॉपर जाय। हायवेचेर जर आमी गेले पावस पडटा तेन्ना सगळी कडेन उदक तुंबता सो ताका प्रॉपर ड्रेनेज जावची। प्रोफायल खंय डिप्रेस रोड जाला तो डिप्रेस जावचो कित्याक रोड ओपन करता तेन्ना व्हेहिकल ट्रॅफिकाक तो बरो सेफ आसूंक जाय कित्याक गाडयो फास्ट स्पिडीन वतल्यो जेन्ना नॅशनल हायवे म्हणटकीर कमीत कमी 70-80 स्पिडीन गाडयो वता सो ताचेय बी बांधकाम मंत्र्यान आनी ह्या खात्याच्या इंजिनियरांनी लक्ष घालून हो रस्तो जाता तितको आमकां नागरिकांक कसो सेफ जातलो